मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आपले रिपोर्ट कार्ड जाहीर केले. विवेकानंद जयंतीच्या निमतान भाजपा युवा मोर्चान युवा आणि स्वयंपूर्ण युवा नावान कार्यावळ घडून हाडली. तेतून केंद्रीय मंत्री रेड्डी, भाजपाचो प्रभारी सी.टी. रवी आणि राज्य फुडाऱ्यांचे हजेरेत तेणे प्रगतीचो नियाळ घेतलो. म्हाका दिसता गोयचो ओवरऑल डेव्हलपमेंट करता आसतना विविध चॅलेंजीस तुम्ही पहिले आसतले. या 3 वर्षाच्या कार्यकाळात कोविडातल्या फेजीत वयता आसतना, तावती सायक्लोंतल्यान वयता आसतना, फ्लडांतल्यान वयता आसतना वेगवेगळ्यो गजाली आमच्या मुखार आयल्यो. ताजेर मात करून आमी फुडें वचपाचो प्रयत्न केलो. पयलेच फावटी राज्याक आमी स्टेट यूथ पॉलिसी दिली. आयज पर्यंत राज्याक युवक धोरण नाशिल्लें. केंद्रीय युवक धोरण दोळ्यां मुखार दवरून स्टेट यूथ पॉलिसी करपी भारतीय जनता पार्टीचे पहिले सरकार आसा. इंटरेस्ट फ्री एड्युकेशन लोन आमी अराउंड 20 crores of rupees लोन 1750 स्टुडंट्सांक एन्युअली लोन 20 कोटी रुपया इंटरेस्ट फ्री एड्युकेशन लोन आमी दिता. आमी डीजी गिफ्ट ही स्कीम सुरू करता आसतना 70% फीस ही माफ केली. 50% वेवर आमी हायर एड्युकेशनात दिलो. गोवा प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी बिल पास करून आमकां वेगवेगळ्यो प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी गोंयांत आयल्यो. गोवा एड्युकेशन हब करता आसतना IIT, NIT, इंजिनियरिंग कॉलेज, मेडिकल, आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक, नर्सिंग, त्याचबरोबर शिप बिल्डिंग, आर्किटेक्चर, फार्मसी, पॉलिटेक्निक, हॉटेल मॅनेजमेंट, त्याच इंटरनॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटी आणि नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी ह्यो दोनूय युनिव्हर्सिटी आमी ह्या 3 वर्षाच्या कार्यकाळात हाडपाक शकले, जेणे करून गोयच्या तरणाट्यांचे फ्युचर जावचे होच आमचो उद्देश आशिल्लो. गव्हर्मेंट सेक्टरांतल्यो वॅकंट आशिल्ल्यो सगळ्यो वॅकन्सीज एडवर्टायज करून अर्द्यो भरल्यो, उरलेल्यो भरपाच्या वाटेर आसात. निश्चितूच त्या भरल्यो वयतल्यो. तिसरे ह्युमन रिसोर्स कॉर्पोरेशन पयलेच फावटी आमच्या सरकारात सुरवात केले, जेणे करून अर्धशिक्षित भुरगे आसात जे 10वी आसतले, 12वी आसतले, फेल जावन उरल्या अशा भुरग्यांक जे जॉब सेक्युरिटी दिली, तांकां जॉब ट्रेनिंग दिली आणि त्या निमित्तात जावं ते सेक्युरिटी जावं ते अटेंडंट आयज पर्यंत आमी पळयता की ह्या जॉबाक भायरसून खूप मोठ्या प्रमाणात लोक गोंयांत येताले. पण आयज गोयच्या लोकांक जॉब सेक्युरिटी दिता आसतना तांकां जॉब शुअरिटी आमी दिली आणि जवळपास 8,000च्या पेक्षा चड भुरगे आज अशे अर्धशिक्षित आशिल्ले ह्या जॉबात आसा. 10,000च्या चड भुरगे हे गोंयांतल्या वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटांनी आमी एम्प्लॉय करपाक शकले. एम्पावरमेंटच्या बाबतीत सांगता आसतना आमी गोयचे तरणाटे एम्पावर्ड जावपा खातीर कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम्स आनी कोचिंग स्टार्टिंग इन गव्हर्मेंट कॉलेजीस पयलेच फावटी आमी पळयता की IAS आसतले, IPS आसतले, हाज्या खातीर ह्यो कॉम्पिटिटिव्ह एग्जामींग भुरग्यांक कॉम्पिटिशन्स करपा खातीर कॉम्पिटिटिव्ह एग्जाम सेंटर्स हे गव्हर्मेंटाच्या 6 कॉलेजींनी सुरू जाल्ले आसा. एव्हिएशन स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर हे मोपा हांगासर स्टार्ट जाला आणि 1,500 भुरग्यांक फुडल्या काळात तितून ऍडमिशनय मेळटले आणि ह्या भुरग्यांक ट्रेन केले वयतले. आमी नॅशनल युथ पार्लमेंट ऑर्गनायज करून वेगवेगळे कार्यक्रम भुरग्यांपर्यंत पावोवपाचे काम हे आमच्या सरकारात केला. वर्ल्ड युथ स्किल डे खूप मोठ्या प्रमाणात होय आमी सेलिब्रेट केलो. त्या निमित्तात कितलेशेच भुरगे ह्या कार्यक्रमात पार्टिसिपेट जाले. म्हाका दिसता जवळपास 160 इन्स्ट्रक्टर आणि 77 हे गव्हर्मेंटच्या नॅशनल स्किल फ्रेमवर्क पॉलिसी हाच्या अंतर्गत आमी ह्या वेगवेगळ्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी तांकां अपॉइंटमेंट दिल्ले आसा. मरीटायम स्कूल बिट्टोणा, बऱ्याच जाणांक हो मरीटायम स्कूल बिट्टोणा आमचे चलता हेंय खबर ना आणि म्हणून हांव कळपा खातीर म्हणून सांगता, हातूंतल्यान आपलो करियर घडोवपाची संद 10वी आणि 12वी जाल्ल्या भुरग्यां खातीर आसा आणि हातूंतल्यान सेलर म्हणून गव्हर्मेंटात आसतले किंवा भायर जे फॉरेन कंट्रीज बाकीचे कडेन वयता तांकां संदी अवेलेबल आसा. आतापर्यंत सेलर कोर्स केल्ले ह्या सगळ्या भुरग्यांक आमी गव्हर्मेंटात एकोमोडेट करून घेतले आणि हाज्याय फुडें खूब मोठ्यो मरीटायम बिट्टोणा स्कुलात ऍडमिशन घेवपाचो स्कोप गोयच्या भुरग्यांक आसात. आणि हाजे क्वॉलिफिकेशनय बी फक्त जे 8th पास आशिल्लोय भुरगो मरीटायम ह्या कोर्साक ऍडमिशन घेवपाक शकता. इंडियाज फर्स्ट मरीटायम क्लस्टर हांव प्राउडली सांगता, म्हज्या टेन्युअरात पयलो मरीटायम क्लस्टर हो आमच्या वेर्णा हांगासर सुरवात जालो. ही खरोखरूच गोयच्या शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीजच्या नुसार खूप महत्वाची गजाल आशिल्ली आणि येता त्या काळात मरीटायमान आपले फ्युचर घडोवपा खातीर खुबशे भुरगे फुडें येतले अशें म्हाका दिसता.